मंगलम मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः सुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियत्वदिने आचार्याः श्रीमदाचार्याः सद्गुणे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हेगडे योग लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानंतू हे आमगेले द्वितीय भेट हांगा जाता आसा। हाजे पूर्वांतू प्रतिष्ठापन जावचे पयले आमी हांगा येवन गेल्ले। तदनंतर मार्गशीर्ष मासांतू घडचे तसले प्रतिवार्षिक यज्ञानुष्ठानाक सहभाग जावचे आशिल्ले, किंतु एक दिवस दोन दिवस पयले तांचे एक कारणांतरान तांगेले कुटुंबाचे एक व्यक्तीले दैवाधीन जाले निमित्तान तेन्ना आमी हांगा मुक्काम घडचे जालना। आता मस्त कडे तुम्ही आयकल उरताले लक्ष्मी नरसिंह नाजाल्यार मस्तीत लक्ष्मी नरसिंह उग्र नरसिंह असं मस्त ऐकलं सांगा। योग लक्ष्मी नरसिंह आसा आम्ही कशाने तरी एक कशाने तरी चढ मिळेल तेन्ना आमकां म्हणा योगा योग मुळे तू गेलो म्हणटाच्यान कशाने तरी एक्स्ट्रा मिळेल ना मिडील किता आनीक चढ मिळेल इतू मिळचे आशिल्ले ताजेर आनीक चढ मिळेल म्हाजे तुका मस्त योग मुळे इतू मिळचे आशिल्ले चढ जाले। सो आमगेले अंतश्टी म्हळ्यार अनुवर्थक म्हणून नाम दवरताच्यान अनुवर्थक म्हळ्यार की नावा प्रमाणे ताका तागेले चलता सामुनी अनुवर्थक म्हळ्यार तागे नाव कशी दवरले त्या नावाक समजावून घेवन तागेले घडता सामना सांगते। सिंपल जावन घेवन सांगता म्हळ्यार केलो पंता केलो चली चौडवांक तुम्ही ऐश्वर्य म्हणून नाव दवरले खरे पळोवचे गेले तिगेले ऐश्वर्य ना नाव तिका ऐश्वर्य म्हणून दवरले वयकेची तिगेले कशाने तसले पैशाचे ऐश्वर्य की कशानेही ना। केलो लोकांक तुम्ही संतोष म्हणून नाव दवरले उरता तागे खरे जीवनात पळयता संतोष काय ना। सो तागे नावाक तागे जीवनाक मॅच जायना ते अनुवर्थक न्ही। अनुवर्थक नाव कसं की म्हळ्यार नावाप्रमाणे तागे जीवनांत घडत आसा म्हणून पुढे ना तेन्ना ताका अनुवर्थक नाम म्हणून सांगतात। तशीच हांगा योग लक्ष्मी नरसिंह हांगा दवरिल्लो आसा। लागी लागी आता फाल्लेकच एक वर्ष जाता फाल्लेकच हे देवस्थान तशीच हांगा मूर्ती प्रतिष्ठापन करून गेलो काहीच दिवसा फाल्गुन शुद्ध अष्टमी दिवसाक एक वर्ष जाता। ते एक वर्षान देवान दाखवून दिले की मागे नाव योग लक्ष्मी नरसिंह कितें म्हणून कितें की म्हळ्यार मार्गशीर्ष मासांत येवंक आशिल्लो आमी मार्गशीर्ष मासांत येतना आमी तांकां दिले तांकां 5 दिवसाचो मुक्काम मात्र किंतु आमी तांकां एक शब्द दिले की तुमगेले मुक्कामेल दिवसांत 5 न्ही 10 दिवसाचो मुक्काम दिता म्हणून आमी सांगिल्ले। तदनंतर ते मुक्काम केले की मुखार दिवचे म्हणून आमी आलोचन केले। आता दिवचे न्ही अशें आमगेले म्हळ्यार 50 वर्साचे कार्यक्रम हे ते आशिल्ले जेन्ना आमकां मस्त कठीणाय येता सो मुखार केले ते दिवचे म्हणून आमी लेखिले। किंतु योगान त्याची सांगणी योग लक्ष्मी नरसिंह देवाले नावांत योग आशिल्ले निमित्तान त्या योग शब्दाचे कसं नाही योग उठूची हे नाही कुटुंबाक प्राप्त जाले। आता पळया वर्धन ते वयकेच आमी आयले आमी सागर आशिल्ले एक्चुअली येवचे न्ही किंतु आमी सागराक होन्नावरा कार्यक्रम आशिल्ले थंय हांगा येवचे दत्ता अनुकूल आसा म्हणून कितें आमी हांगा आयले। सो वर्धन ती वयकेची उपस्थिती जाले आणि मुकाबिले विश्वावसु नाम संवत्सराक चैत्र मासांतू मठाचे रामनवमी उत्सव करून घेऊन वापस आम्ही हांगा येवचे आसा 10 दिवसाचे वास्तव्य आम्ही हे केले। तांणी वयके लेखन नाशिल्ले इतले हेगडेन वयकेची सानगांव म्हणून बट मस्ती लोकांना हांगा तितले कुमटा कितले लोक आसा तितले हांगा काय नाची। सो त्या निमित्तान असले गांवांतू 5 दिवस आशिल्ले 10 दिवसाचे वास्तव्य स्वामीन हांगा दिले। सो त्याचीच आमी सांगले की केन्ना चड बरें जाल्यार तुगे योगा योग म्हणून आता तो लोक सांगता तुगे योग मारे 10 दिवसाचो मुक्काम तू हेगडे गांवांत हाडेसिले म्हणून गेलो
त्या ताण एक कामकाई त्यांना त्या संदर्भात एक थोडे क्लिष्टकर आशिल्ले आम्ही ताकाय कन्विन्स करचेक मस्त हे जाता आशिल्ले कित्याक किंवा उठू तयार जाल्ले खाली एक दिवस की 2 दिवस असतानाची एक असं दुःखद घटना घडले आमकाही आमगेले धार्मिक आचरण आम्ही हे करता कित्याक की म्हणल्यार आमगे लोटू पट्टा देव आनी उरता कडे मस्तीतले कडे हे नाका म्हळ्यार कितें आमी मुखार सून दिता म्हणून सांगले ताण वैके ओपूसून घेतले कडे कांयचे दिवस आमी येवचे आशिल्ले वर्धंती दिवसाक येवचे आशिल्ले किंतु सागरान तू तांगेल वैके वर्धंती उत्सवाचे कार्यक्रम चालन आसा सो त्या कार्यक्रमात आमी उरका आतां हांगा येवका म्हळ्यार आमकां होन्नावरांत वैके एक शिलान्यास आशिल्ले ना जाल्यार आज होन्नावरा येवका वापस सागरा वचका आनी वापस हेकडेक आनी वापस सागर तुल्यान येवका ते 2-2 पंथ जाता आनी सागर लोकांकय ते समजायना म्हणल्या उद्देशान आमी आयच्या दिवसाक हे केले कांयच्या दिवसाक तांगेले 60 वर्षाचो वज्र महोत्सवाचे आरंभ हाल्या दिवसाक जाता आनी कांयच्या दिवसांनी विष्णू सहस्रनाम हवन आसा आता हवनाचे पूर्णाहुतीक आमी उरका आता हवनाचे पूर्णाहुती आमी बिकी कोरगेन आयले म्हळ्यार कार्यक्रम आनी कितकी बिकी आरंभ करता आनी तांगे वज्र महोत्सवात संदर्भात इतले बिकी जावन गेन आमी भायर सोन आयले जाल्यार तांकांय बेजार नाका म्हळ्यार कितें आमी हाका विचारले म्हळ्यार 6 तारीख येताची 7 तारीखाक वर्धंती उत्सवाक चिक्के अनानुकूल आसा अवकाश जाल्यार 6 तारीखा अडना म्हणून तांणी सांगले आनी ते होन्नावरतल्यान आमी आज हांगा आयले तांणी 2-3 पंथ ताणें स्वामेल उतराक खंयचे रितीर ताणें हें केलें ना ना वर्धंतीक येवका स्वाम्यान सांगितलें खंयचे रितीर ना स्वाम खंय सांगता ते दिवस 6 तारीखा येता जाल्यार 6 तारीखाक म्हणून न्हू ताणें ओप्पीक दिले आनी ताणें ओप्पीक दिले जेन्ना व्हड मनान ताणें हें केलें बद्दल आमी ह्या संदर्भात संतोष अभिव्यक्त करताची आमचो गोष्ट आसा आमी 7 तारीख सांगिल्ले आमी येताना वाटेर येताना बोर्डांनी पळयले बोर्डार उठू समय आसा खाली डेट्स आनी वापस चेंज करपाक पडले कित्याक म्हळ्यार 7 तारीख ताणें केल्ले कडे ताणें पट्टी लावन 6 तारीख म्हणून ताणें चेंज केल्ले आमी पळयले म्हळ्यार आमगे निमित्तान ताणें कडे उठू चेंज करून गेलो स्वाम्यान सांगलें म्हणलें एक शब्दाक ताणें सर्वही ताणें परिपालन केल्लो आसा अशीच स्वामेलेक की देवालेक की कसले अपेक्षा करनाशिची ते उतरा खं म्हणचे ना वाद की विवाद की ना ना आमकां हेची जावका अशी जावका तशी जावका ना स्वामीन कसं सांगले स्वामीन शब्दा भायर वचची न्ही म्हणजे उद्देशान ताणें आजपर्यंत चोळून आयिल्ली आसाची भक्त प्रल्हादान केलेले तशी आमी केन्नाय भक्त प्रल्हादाला विशय सांगताची की देव भक्त प्रल्हादाला भक्तीक मेचून गेलो तागे रक्षण कितें लक्ष्मी नरसिंहान खांब्यातल्यान तो प्रकट जालो म्हणून आता हे सांगता तशी सांगले की देव येवचे असले आता पळय कृष्णान जन्म कशी घेतले कृष्णान थंय कारागृहांत तुची तान थंय जन्म घेतले देवकीले अंतुल्यान तो जन्माक आयला म्हणून गेलो थंय सांगता गर्भातुल्यान आयला एक्चुअली गर्भांत तुका कसं गर्भावास नाशिल्ले देवाक किंतु एक लौकिक जावन गेलो तशी आयला म्हणून गेलो थंय जाता आणि येताना शिशु रूप धारण केला व्हड रूप धारण करून गेलो आयलो म्हणून गेलो तशी प्रकट जाता तशीच लक्ष्मी नरसिंहान करेत तशें ते कसाने देवकी गर्भवती कशी जाल्या तशीच लक्ष्मी नरसिंह येताना गर्भवती जाल्या विषय आनी कसने तुमकां पळोवचेक मेळना रामाले हाका थंय तुमकां कौशल्या गर्भवती आशिल्ले पायस हे घेतले यज्ञ पुत्रकामेष्टी यज्ञ केले हेवटू मेळटा कृष्णाला देवकी गर्भवती जाल्या 8वेचे शिशु जावन गेलो कृष्ण जन्माक आयलो हेवटू मेळटा म्हणजे हांगे ऋतूची जन्म जाताना एक संदर्भ पळय आणि एकदम लक्ष्मी नरसिंहाल पळयले एकदम प्रकट जालो खंयच्याची गर्भातुल्यान आयिल्ले विषय जावो गर्भवती जाल्ले कसले विषय ना डायरेक्ट खांब्यातुल्यान प्रकट जाले म्हणून एक विषय येता आता देवान जावका दिले आसल्यार अनेक रितीन प्रकट जावे तशिल्ले अशें न्ही की खांब्यातुल्यान कितें येवक आशिल्ले तांणी येद्रातुल्यान येवत आशिल्ले ना माक्षी तुल्यान येवत आशिल्ले ना वयर तुल्यान येवत आशिल्ले ना सकल तुल्यान भूमी तुल्यान येवत आशिल्ले किंतु लक्ष्मी नरसिंह खंय तुल्यान प्रकट जालो खांब्यातुल्यान प्रकट जालो आता कितें खांब्यातुल्यान प्रकट जालो ते तुमकां गोत आसा हिरण्यकश्यपू
फक्त प्रल्हादाक मस्तीतल्या ताणे प्रश्न विचारते जालो तर म्हळे विष्णू द्वेषी असेल तो विष्णू नाव ऐकलं पुढे ताक एक नमन अंगा उजू जाईल तशी जात असेल आताही तुमका टगरा सकल बसेला करू देता सा अंगोता सा किंतु थोडे समय खरे तुम भोजन प्रसाद करते जाता किंतु ताका विष्णू नाव घेतलं पुढे नाही जात असेल त्यांना हिरण्यकशिपून मस्तीतलो प्रश्न विचारलाय तुगेल देव हांगसवे तुगेल देव थंय असवे तुगेल देव हांगसवे थंय असवे मस्तीतलो प्रश्न विचारताना भक्त प्रल्हादाला कसं की म्हणाली प्रत्येक खंय खंय विचारले खंय खंय तान बोट दाखले हांगसवे थंय असवे म्हणताना तर भक्त प्रल्हादाला उत्तर कसं की म्हणे मागे देव तांतो आसा म्हणून मागे देव तांतो आसा म्हणून तागेल उत्तर आशिल्ले आता तशीच हिरण्यकशिपून लास्ट थंय बोट दाखयले ताणे खांबेक दाखयले तुगेल देव हे खांब्यात आस की किते आता भक्त प्रल्हादान कसं म्हणका एक ह म्हणका एक ना म्हणका आता आम्ही कसं करताची थंय तर एक नाटक जालें म्हणले का भक्त प्रल्हाद आणि नरसिंह नाटक जालें म्हण पुढे ना केन्ना हिरण्यकशिपू ते खांब्याक गदा प्रहार करचे वता नाटकांत केन्ना हिरण्यकशिपू ते गदा प्रहार करचे वता पयलीं तो विचारता मरे तो असणे भितरी पण हिरण्यकशिपू चेक करता गदा प्रहार करचे चिंता पडे नाटक न्ही खंय तरी तो न्हिदून बसले असले हांव हांगा गदा प्रहार करचे हांगा कसं खांब मोड घेवन पडचे हो थंय उठून येना जाल्यार तर तुम कसं करता पहिले तो आस की पहिले पडे चेक कर म्हणून एक आम्ही हे करतात म्हणजे आम्ही कसं करता ते टेस्ट करता आस की ना कडे आम्ही गदा प्रहार करचे भक्त प्रल्हादांत शिकेल ना अरे तू असणे रे हांव हिरण्यकशिपू सांगच्या आडनाने रे तू असा म्हणून ह म्हणत की ना म्हणत की ना भक्त प्रल्हादांत शिकेल ना आम्ही तसं टेस्ट करताले आस की ना जाल्यार क्लॅरिफाय करून घेताले तो मागची राबला की ना म्हणे की तू भक्त प्रल्हादांत शिकेल ना केन्ना हिरण्यकशिपून विचारले की तुगेल देव हे खांब्यान तो आस की ना म्हणताना भक्त प्रल्हादान विश्वासपूर्वक जाले की मागील देव हे खांब्यान आसा आता ते खांब्यान आसा म्हणून पुढे ना देवाना कसं करता पडले ताण वयर तुला नेवचेक जायना ताण सकल तुला नेवचे जायना यात्रा तुला नेवचे जायना मागची तुला नेवचे जायना कितें म्हळ्यार भक्तान खंय सांगलें की म्हळ्यार खांब्यान तो हांव आसा म्हणून हिरण्यकशिपूक ताण सांगून जाय आता तशी असताना देवान खंय तुला प्रकट जावका ते खांब्यान तुला प्रकट जावका पडे त्यात पूण भागवतांत येता सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम म्हणून येता आपल्या भक्ताला वाक्य सत्य कर का म्हणल्या उद्देशानची देव खंय तुला प्रकट जालो खांब्या तुला प्रकट जालो ना जाल्यार तान प्रकट जावचे असल्यार नाना रीतीचे उपाय आशिल असल्यार वैकेची आपल्याला भक्त जावन असेल तसं प्रल्हादान हिरण्यकशिपूक खांब्यान तो हांव आसा म्हणून विश्वासपूर्वक जावन सांगितताना हांव दुसरे कडच्यान आयल्यार चूक जाता मागीर भक्ताल वाक्य ते सत्य जायना म्हणले एकय एक उद्देशाक देव खांब्यातून प्रकट जालो आसा म्हळ्यार जर तुमका विश्वास असले जर तुम्ही देवाचे तितलेच हे केले असल्यार तेन्ना देव आपल्या भक्ताल वाक्य ते कितलेही असल्यार वैके ते सत्य करचेक देव केन्नाही प्रकट जाता म्हणून थंय दाखोवन दिल्लो आसा तशीच आमकांय एक संदर्भ आशिल्ले की आम्ही एक शब्द दिले हेगडे मुक्कामाचे संदर्भारी हेगडे मुक्कामी हेगडे हांगा एक कार्यक्रमाक आयिल्ले हांगा हेगडेकर कुटुंबाले शानबाग न्ही कल्पाकर कुटुंबाले तांगे एक देवस्थानाक आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी एक सांगिल्ले की वर्धंतीक जावो आमी हांगा येवन घेवन वताची म्हणून आमी थंय शब्द दिले आता त्या शब्द सत्य करता म्हणून कितें आमी सागर तुलना हांगा येवका पळय ना जाल्यार आमी येवचे हे संदर्भात नाच नाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांगेचे वज्र महोत्सव आसा किंतु हेगडेन तूं आमी ओपन स्पीचारी सांगिल्ले की आमी वापस हेगडे वर्धंती उत्सवा संदर्भात येताची आनी पूर्णाहुती की हांगा उरता म्हणून आमी सांगिल्ले ते सत्य करता म्हळ्यार कितें आमी हांगा येवका पळय म्हळ्यार हेची लक्ष्मी नरसिंह देव वापस सत्य करून दिता आसा कित्याक म्हळ्यार लक्ष्मी नरसिंह देवान तशी भक्त प्रल्हाद वाक्य सत्य केले तशी आमगेल वाक्य वैकेची देवान सत्य करून दिले बद्दल आमकां संतोष जाता
मुकाबिले चैत्र मासांत वापस हांगा 10 दिवसाचे वास्तव्य आसा तेन्ना वयतेची तुम्ही सर्व लोकांना सहभाग जावचे विशेष जावन श्रीधर नायक कुटुंबीय तशीच विठ्ठल तांगेला मालगडे नायक कुटुंबीय आणि सर्वही लोकांना अत्यंत हृदयपूर्वक जावन स्वाम्याक हांगा स्वागत इत्यादी बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची तशीच आयच्या दिवसाक अनेक भाविक लोक हांगा येईल आसाची तांणी सर्वही लोकांले वैयक्तिक जीवनांतू तांणी करतसे उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नंद करो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद पर भाषणाचे मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण महाराज की जय।